राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या वेटलिफ्टिंग प्रकारात पदक जिखिल्ल्या गोयच्या 7 वेटलिफ्टरांचो शेनवारा भोवमान जालो। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकरान तांचो भोवमान केलो। गोंयांत जाल्ले राष्ट्रीय खेळा सर्तीत देशाभरांतल्यान सुमार 1600 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो। वास्को जिमाच्या 12 जाणांनी वेटलिफ्टिंग प्रकारात वांटो घेतिल्लो। तातूंतल्यान 7 जाणांनी पदक जिखले। 3 भांगरा, 2 जाणांनी रुपया आनी 2 जाणांनी कांस्य पदक जिखले। विद्यार्थी आसतना चॅम्पियन आशिल्ले प्रशिक्षक मुकेश गिरप हाणें ह्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिल्ले। खेळगड्यांक प्रोत्साहन आनी प्रेरणा मेळची हे खातीर तांचो भोवमान केल्ल्याचे संकल्प आमोणकरान सांगले। खूब खुशी भोगता कितें आमच्या धाकट्याशा शहरान वास्कोन आयज ज्या प्रमाणे आयज आमचो हो जीम पळयलो तुमी जो आमच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा तिचे भितर तशें कितें एक हायफाय हें ना थंय इक्विपमेंट ना, बट तरी पासून हांगा जो कोच आसा मुकेश गिरप, मुकेशाक हांव आतांसून आमी कॉलेजीनसून वांगडा शिकला, वांगडा आमी कॉलेजीनसून तेन्नाच्यान मुकेश एकटोच न्हू तेजो भाव तेंची आख्खी फॅमिली जी आसा सदांच म्हाका दिसता वेट लिफ्टिंग पावर बॉडी बिल्डिंग हेच्या भितर आसलेले तेंच्यांनी त्या टायमाचेर नॅशनल जिखलेले आसा आनी आयज तो कोच आसा आनी आयज आमच्या धाकट्याशा वास्को शहरांसून आयज जे नॅशनल्स जी गेम्स जाली तेच्या भितर आमच्या गोंयांत जाली आनी थंयसर 1600 लोक पार्टिसिपेट जाल्लेले 1600 म्हाका दिसता हो रिकॉर्ड जावन आसा नॅशनल गेमीक इतले आमचे आख्खे इंडियेसून 1600 लोक पार्टिसिपेट जाला ते आनी तेजे भितर आमचे वास्कोच्या जिमानसून आमचे अरावंड एक 12 जाण सुमार पार्टिसिपेट जाले आनी तेजे भितरसून 7 जाणांनी आयज मेडल हाडलेले आसा। एक आमकां अभिमानाची गोश्ट कित्याक एक 2-3 आमकां टोटल गोल्ड मेळ्ळा, सिल्वर मेळिल्ले आसा, 2 ब्रॉन्झ मेळिल्ली आसा, अशी आमकां टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा। सो एक आमकां एक मोठेपण आनी एक म्हाका अभिमान जेन्ना हांवें जे फोटो पयले काल जे मुकेशान घातलेले तेन्ना हांवें ताका विश केलो कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी खंय तरी आमकां दिसलें कितें तांकां मातशें इन्स्पायर करपाक तांकां बाबा सपोर्ट दाखोवपाक लागून खंय तरी आमी तेंचे एक धाकटेशें फेलिसिट करपाचें हें आमी आमच्या पर्सनल लेवलाचेर केलां। बट हांव मागताय गोवोरमेंटा कडेन कितें तेंची खंय तरी दखल घेवन म्हाका दिसता तेंचे व्हडल्या लेवलाचेर तेंचे फेलिसिट जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता वास्कोचे बाकीचे जे युनियन्स आसा, बाकीची जी कमिटी आसा, आमचे भरपूर जे लोक वावर करतात ते खंय तरी तेंची नोंद घेवन तांकां हे फुडेंूय बरें मोठ्या प्रमाणे फेलिसिट करतले हेजी हांव आशा बाळगतां। सध्या अजून पर्यंत आमचो इव्हेंट चालू आहा, काबार जावंक ना। आयज म्हाका दिसता 12:01 तरी तो काबार जातलो। जसो संकल्पाचो फोन येयलो की अशेंचे काल एक्चुली संकल्पा रातचो फोन येयल्लो म्हाका आनी तो म्हणपाक लागलो की तुमचें एक बारीकशें फेलिसिटेशन करया म्हणून। सो म्हाका मॅडलांचें बी विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें आमकां अशीं मॅडलां मेळ्ळा, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्झ। हांव त्या खातीर संकल्पाक थँक्स म्हणटा की कोर्टूकूच तेणें आयज हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरलो आनी आमच्या भुरग्यांक फेलिसिटेट केला आनी इवन एनकरेज करता तो एवरी टायम आमी खंय वयता खंय कितें करता एवरी टायम तो आमकां सपोर्ट करता आनी हांव सगळ्या तेंच्या टिमीकूय थँक्यू म्हणटा। जॉइन जाल्ले आनी ते मेरेन सान कोच मुकेश गिरप ताका शबाशकी दिता आनी ही मॅडल ताका डिवोट करता आनी ऑलवेज ही हॅज एनकरेज्ड एंड एक्चुअली आय एम अ एथलीट रनर but then he has seen the determination and passion in all the athletes and he always kept encouraging all of us and I wish to dedicate this medal to coach Mukesh Girap. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।